फुडें हाडली 10,000 नाल आशिल्लो. हां आज आमी 50,000 नाल पाडटा तिगूय भाव. हां ओके. जेन्ना कमान तें पूण शक्य जालें कित्याक लागून आमचे कडेन कॅश क्रॉप शुगर कॅन आशिल्ले. इंडिविज्युअल आमकां ते माडा पोसपा बोल्सांतले घालपा पडनाशिल्ले. सो ही कुळागरां बी चड जाली पळय न्ही सर भाटबीट दाबाळ हे सायडी उचल करून लोकांनी हे हॉर्टिकल्चर केला. हॉर्टिकल्चराक घातलो पयसो रिकवर जावपाक खूब टायम लागता. माडी जी आसा न्ही 6 ते 7 वर्सांनी फक्त इंट्रस्ट दिवपाक सुरवात करतली. आनी जेन्ना 12-13 वर्सां 15 वर्सां जातली तेन्ना तितूंतल्यान उत्पन्न येवपाक सुरू जातलें. म्हणजे एका पिळगेन माडी रोवप ती फुडल्या पिळगे खातीर ऑलमोस्ट तशें जालें तें. 15 वर्सां हो एग्रीकल्चर म्हणटा तो एक तप 12 वर्सां कमीत कमी वयता एका हातून. हॉर्टिकल्चर क्रॉप कसलें घेतला तें कोकोनट घे मँगो घे तूं आमची भिण्णां घे खंयचेंय 12 वर्सां शिवाय तितूंतल्यान रिजल्ट ना. आनी सरकारान हो ऊस पळय अकस्मात बंद केलो आनी आज मोठ्या प्रमाणात मानायेची हांगा तुटपण आसा. आनी तुटपण आसतना हॉर्टिकल्चराक वचोन ते शेतकारान पयशे रिकवर करप हो मोठो विशय आहा. ह्यो शुगर केन भाऊसाहेब बांदोडकरान एनकरेज केल्लो ना. कितें आहा पयलीं शुगर केन हांगा चालू आशिल्लें गोड करताले. इतल्या प्रमाणान मोठे ना तरी वयताले मोठ्या प्रमाणात गुडे सर आशिल्ले मोठे मोठे शेतकार आशिल्ले आनी आमचे सारके बारीक शेतकार आशिल्ले. गोड तयार करताले. गोड तयार करून ते कोल्हापुरा वयताले आनी हांगचे गोड तेन्ना हांगा टिकनाशिल्ले हे हवे. पूण वयले हवे बरे टिकताले म्हणून डिमांड आशिल्लो कोल्हापूर सांगली. आनी थंयचे वेपारी येवन व्हरताले आनी येवन व्हरतना तेंची सिस्टम कशी आशिल्ली कॅश वेव्हार नाशिल्लो बार्टर सिस्टम. आमकां जाय तो व्यापार आमकां जाय तें सारें तेणी सप्लाय करप आनी आमचो गोड वयर व्हरप आनी कितें येता तो पयसो वयलो आमकां. गोडाचो कारखानो खंय आशिल्लो? गोडा कारखानो न्ही इंडिविज्युअल हे आसताल्यो प्रत्येक जाग्यार आमचे घाणे आसताले आपापल्या घरांत. हय गांवांत आमच्या गांवांत 3 घाणे आशिल्ले. अच्छा हांगा नेत्रावळी अजून एक आसा अजून एक आसा तो आमी फेब्रुवारीन चालू करता. पूण फॅक्टरी सुरू जातकीर सरकारान तेजेर रिस्ट्रिक्शन घातलें करपा जायना. शुगर फॅक्टरी गोड कमी पडटा हें आमचें ऊस कमी पडटा रॉ मटेरियल तेन्ना गोंयांत मोठ्या प्रमाणात हें करपा येना. हे खंयचे वर्सा जालें हें 73-74 नंतर. फॅक्टरी केन्ना जाली ती? 74 ट्रायल सिजन घेतला. आनी तेजे पयलीं भाऊसाहेब बांदोडकरान हें केलें. हय फॉर्म केल्ली तेणी सोसायटी फॉर्म करून ती चालू जावन फॅक्टरी चालू जाता पासून 73-74 आयली. म्हणजे आतां 50 वर्सां जालीं. हय हय 50 वर्सां जालीं. आनी तो एक कन्सेप्ट बरो आशिल्लो. कितें जाता एक यूथ किंवा एकादो शेतकार एका एकरां एका वर्सा खातीर घोळो न्ही. म्हणजे आयच्या जो मार्केट रेट आसा उचेलाचो तेजे कोतान ताका 70 ते 75 हजार नेट प्रॉफीट जाता. जो स्वता काम करपी आहा तेका प्रॉफीट कित्याक एका एकरान ताणें 40 टन जर धाडले 1,20,000 मेळटा. आनी एका एकरा आमी आतां आयच्या रेटान पयलीं आमी 4 ते 4.5 हजारांचें सारें घालताले आतां 10 हजारांचें लागता कित्याक साऱ्याचो रेट वाडलेलो आसा. कळ्ळें. जरी 10 हजारांचें सारें घातलें आनी चडशी मेहनत तेणें केली जायत थोडीशी म्हणजे बाबा आपूण आतां मॅकनायजेशन आयलां सगळें आयलां जाल्यार ताका कमीत कमी 60 ते 70 हजार रुपया एकराचेर उरताले. ह्या हॉर्टिकल्चरान तें ना. हॉर्टिकल्चरान सुपारेक गड लागता. आमच्या माड पळय आहा ताका आमकां खेती मोठ्या प्रमाणात लागता. आतां मायट आयला. मायट आयिल्ल्यान आमच्या माडाची एवरेज जी आसा ती 100रांचेर आयिल्ली आसा एवरेज पर एन्यूम. कितली आशिल्ली ती पयलीं 200 ते 250 नाल आशिल्ली. ती आतां 100 ते 120 म्हणजे मेताद येयल्या. आनी लेबर कॉस्ट हो वाडलेलो आसा. ताका लागून आमकां इकॉनॉमिकली माड हो परवडना. पूण माडां इंटरक्रॉप अशी सुपारी मिरी हें तें घेतलेल्यान आमकां माड परवडटा. पूण तो माड तयार जातलो जाल्यार एक तप सामको वयचो पडटा 12 ते 13 वर्सां. शुगर केन कल्टिवेशन कंटिन्यू दवरचें गोंयांत उरपाकच जाय मस्ट. आनी आज गरज आसा कित्याक मायनिंगूय बंद पडल्या मोठ्यो मोठ्यो जमनी पडंग आसा. सरकारान मोटिवेट करपा जाय युवा पिळये बाबा तुमी शुगर कॅन करा. आनी शुगर कॅना पासून इथॉनॉल जर काडलें आज इथॉनॉल ही आमच्या जगाची गरज आसा नेसेसिटी आहा इथॉनॉलाचेर चलोवपाची. कित्याक आमचें पोल्युशन कमी जाता इथॉनॉला लागून. गडकरी बी आनी इथॉनॉल प्लांट हेणी घालपाचो ठरयल्लो बाय प्रॉडक्ट ऑफ. हय आनी ताका लागून पार्टी आयिल्ली पूण सरकारा हातांतल्यान तें सुटना.